चिखल कालो तुमच्या मुखार घेऊन येतात अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड पोंडा।
हरी हरी. परंपरा आसा न्ही ती आमच्या जाणट्या पणज्यांक सुद्दां खबर नाशिल्ली. कारण 450-500 वर्सां पयलीं देवस्थान हांगा आयलें. देव चोडणेचो पयलींचो शराव म्हणटा तो. सगळीं ही देवस्थान जी आसा न्ही ती थंयची. तेन्ना ती हांगा येवन स्थायीक जाली कित्याक हांगा हिंदू राजा आशिल्लो पोर्तुगेजाच्या काळात आनी ताका लागून सौंदेकार नांवाचो ताका लागून ताणें आश्रय दिलो आनी चडशीं देवस्थानां फोंडा तालुक्यांतूच आसा कळ्ळें न्ही. आनी तेन्नाच्यान सुरू जालो. सांग. आणि ही परंपरा जी आसा ती आमकांय म्हणजे आमच्या वडिलां आजा पर्यंत ती चालू आसा. म्हणजे ह्या देवस्थळी जे लोक आसा ते पयलीं माजन आसात हांगा पूण ते ह्या आषाढे पावन आशिल्ले आषाढी एकादशीक ते कांय हें करना. सगळे आमीच साजरे करता हांगासरलो स्थळांचो. तो मग परंपरेगत हो आसा. आणि हो जो आमचो खेळ खेळटा सगळे चिखलखालो हे मातयेशी संबंध आसा.
कारण माती म्हणटा ती आमकां सगळें दिता, कळ्ळें न्ही. एक दुकानार एकटे भुरगे गेले आनी आपल्याक ह्या पयशा भितर सगळें दी, सगळें कशें येतलें. पूण कितें कितें गेली, जाणटी एक आशिल्ली, तिणें फाटल्यान गेली थोडीशी माती हाडली आनी दिली, आनी हे घे हातूंत तुका सगळें मेळटलें. ही काणी. म्हणून माती हे सर्वश्रेष्ठ. माती पासून आमकां वेगळेंच करूं शकना. आमचें जेवण खाण जें कितें मेळटा तें मातये पासूनच मेळटा. आनी मातयेक आमचें जें हें आसता न्ही, मातये कडेन संबंद आसता न्ही, तो जर आमी तसोच दवरलो तर आमकां कसलेंच आमचें रेजिस्टन्स वाडटा, कसलो जोर ताप कितें येना, कळ्ळें न्ही. अशें म्हणटात की ह्या हातूंत न्हांवन वता, नाचून वता, तांकां 1 वर्सभर कांयच जायना अशें म्हणटात, आनी खरें आसूं. चिखल कालो तुमच्या मुखार घेऊन येतात अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड पोंडा. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचाली वयल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जिवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार.
चिखल कालो तुमच्या मुखार घेऊन येतात अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड पोंडा. आषाढी एकादशीक आमचो सप्ताह म्हणून सुरू करता 24 तासाचो. तो दुसरे दिसा आमचो हो चिखलकालो जाता. 24 तास आमचें भजन चालू आसता आनी आमी पयलीं आमचे स्थानिकूच भजन लोक करताले 24 तास. म्हणजे ताळ तो बंद जावंक जाय नाशिल्लो. आज 12 ते मागीर आतां खेळ खेळ्ळ्या नंतर समाप्ती जाता. तर आतां काही वर्सां पयलीं आमी भजनी स्पर्धा सुरू केल्यो महाशाले मार्फत आनी आमच्या देवस्थान जे यांच्या सगळ्यांच्या मार्फत. आनी आता हे भजन जे 12 सोंपता ताजे पयलीं हो चिखल कालो जाता. ताजी सुरवात कशी कितें जाता? म्हणजे पयलीं दुसऱ्या देवळान बी वचून येता काय? ना आमी दुसऱ्या देवळान वतात फक्त लायता. हांगासरल्यान जे स्टार्ट करता आमी वचपाक आनी असो एक रावंड मारता आनी परतो देवळान वता. थंय भरपूर खेळटा, दिवले भोंवती खेळटा आनी लास्ट मागीर तीर्थ मारता देवाचें आनी अंगारा लावप. दिवलेंतलें तेल लावप सगळ्यांनी आंगाक आनी मागीर हांगा नाचपाक येवप. मदीं अशी प्रथा आशिल्ली, हांगा व्यापाऱ्या कडेन वताले. व्यापारी सगळे भरपूर तेल घाताले. अजुनूय वतात भुरगे. ते व्यापारी सगळ्यांक तेल भरपूर जाय तितले घालताले. खोबऱ्याल तेल फुकट कितले लागू. जितले भुरगे तेलान न्हाता तितले तेंचे तुमी न्हाल्यार सुद्दां ते कांय म्हणना. इतले तेल ते फ्री दिताले. आमचे पलंग म्हणून आशिल्ले पयलीं ते सामके दिताले. आतां गोंयकार आसा. बरं, ताच्या नंतर एक खेळ जे खेळटा ते अमकेच खेळ दर वर्सा खेळ्ळे वता काय नवे खेळ इंट्रोड्यूस जाता? ना नवे कांय करना. जुने जी परंपरा आसा न्ही ते खेळटात तेच खेळटा खेळ. त्याचे रिझन कितें आसा सेपरेट ताच्या फाटल्यान तेच खेळ खेळपाचे? कर म्हणून भुरग्यांक परंपरा सगळ्यांक राखून दवरची. ना जाल्यार कितें अत्रट पत्रट जावं येवं शकता न्हय. ते येवं जायना. परंपरेन ते खेळ रिपीट करतात आमी. नवीन खेळूंक खेळता पूण ती आमची परंपरा आसा. मागीर ते खंयचेय खेळ येवंक शकता, धागड धिंगा घालूंक शकता. ह्या खातीर ते काही बंद. आणि म्हत्वाची गोष्ट म्हळ्यार ह्या खेळांत श्रीमंत, गरीब, उच्च जातीचे, सगळे जातीचे सगळे एकटे जावन मजेन खेळटात. म्हणजे हे एकवटीचो हो खरो हो उत्सव. बरोबर. आणि एक गोष्ट आमी हांगासर पळयता ती खुबशे नवे भुरगे, तरणाटे भुरगे, ल्हान भुरगे सगळे ह्या खेळा खातीर उत्साहीत आसता. भायल्यान येता हांगासर खुबशे जाण. सुद्दां भायले आमच्यो आतां चलयो बी भायर लग्न करून दिल्ली आसता. ती मुद्दाम हांगा येतात त्या दिसा तेंच्या भुरग्यांक घेवन येता आनी हो चिखल लायल्या शिवाय तांकां समाधान ना लोळ्या शिवाय. आनी ह्या चिखलाचें म्हत्व म्हणजे कितें की सगळे आतां आमचे स्थानीक आसात पूण आतां इतले भायले लोकूय तितून सामील जाता आनी ताका आनीक एक बरो प्रतिसाद मेळटा. आनी एक आमी हांगासर पळयल्या ती म्हळ्यार लोक हांगासर जे भायले येता आनी खास करून मिडिया किंवा सोशल मिडिया तांच्या खातीर एक उत्सवाचो एक सण कसो. सण कसो ताजे बद्दल म्हणजे खुबशे जाण हांगासर एकूच सण असो आहा जंय पॉलिटिक्स सुद्दां सोडात पूण हांगासर सगळे फोटोग्राफर जर एकी कडेन मेळपाक जाय जाल्यार चिखलकाल्याक वचप. हें सारकें तुमचें बरोबर. हांगा कसलेंच पॉलिटिक्स हितून कांय ना आनी पॉलिटिक्स हितून आमी म्हणजे ह्या हितून सामीलूच जायना. पॉलिटिक्स करीत ना कोण. आमी उमेदीन त्या देवकृष्णाचे कृपेन सगळे एकामेकाशी येतात. संबंदच बरे आसा आनी अशें तुमकां दुसरे कडेन मेळूंक पळोवंक मेळचें ना. हें माशेलानूच आमच्या. आनी ही कलाकाराची भुमी असल्या कारण सगळे तरेचे कला आसा हितून. मोठे मोठे लोक जावन गेले. किशोरी ताई गेली, रघुनाथ माशेलकर सायंटिस्ट आसा. असे बरे बरे लोक गेले म्हणजे आसा. त्यानंतर समाप्ती जाल्यानंतर तुम्ही न्हावपाक एका बांयचेर वता किंवा पयलीं व्हाळ आशिल्लो थंय अशें कितें? ना बांयचेरूच वताले. सकयल एक बांय आसा थंय न्हातात. तळी आशिल्ली. कितें आशिल्लें? काशिमाची तळी म्हणटाले ताका. काशीम तळये न्हावप हें सगळें करप. थंय न्हाव तळयेर न्हावपाक हय थंय न्हावप थंयच पुसप बिसप हें व्हरता आनी वाल्यान पुसप आनी मागीर वाजेन मागीर परत देवळान येवप. मागीर ते कम्युनिटी एकी कडेन हय सामको सामको बरोबर. आणि तशेंच एक गोष्ट आमी हांगासर पळोवपाक शकता की मेडिसिनल यूज तुमची भावनाचो कदर करपी आणि कम्युनल एकी कडेन हाडपी हो एक फेस्टिवल म्हणपाक शकता. तेन्ना नक्कीच सारकें बरोबर. थँक्यू.
आसतना म्हटल्यार आमी सामके भुरगे आसले तेन्नाच्यान हांव हांगासर चिखलकाल्याक येता. सो तुमकां जाणट्यांनी बीन कितें सांगलेलें की येवकूच जाय काय ना आमच्या उमेदीन आमी येताले. आमी सकाळी फुडें हांगासर चिखलकालो सुरू जावच्या पयलीं आमी खेळप बिळप आनी तेच्या उपरांत आमी चिखलकाल्याक सामके उमेदीन. ओके म्हाका सांग हे चिखलकाल्याचें म्हत्व जर समजून दिवपाचें जालें तूं खेळटा लोकांक सांगता कितें आसतलें? तर माझ्या मतेन म्हटल्यार आमी जो चिखल म्हटल्यार हेजो मातयेचो आमी कनेक्शन आहा आमचें ह्या एक म्हटल्यार जवळचें आमचें रिलेशन आहा तेका आमी चड अंडरस्टँड करूं शकता मातयेक. कशी कितें सुरवात जाता हे काल्याची? काल्याची म्हटल्यार एकादशीक सुरवात जाता दनपारची 12 देवळान. ती दुसऱ्या दिसा 12 आमी हांगासर चिखलकालो खेळपाक येता. ओके आणि कसल्यो गेमी खेळटा जावं दर वर्सा तश्योच गेमी आसता? सगळ्यो गेमी जे आसा ते आमी ट्रेडिशनली जे फॉलो करता आमचे भुरगेपणान आमी खेळटाले. जशे आमी ते रुमाल म्हूण परत एकामेकाक ओडपाचे तसले म्हणजे जे आमी अशेच गांवांनी खेळटा त्योच सगळ्यो गेमी खेळटा. आतां तूं खेळून आयल्या उपरांत कशें दिसता? खूब बरें दिसता सामकें सुशेग मेळटा पळय तशें. तर हो चिखलकालो जो आसा तो अशें म्हणटा की ह्या मातयेंतल्या भितर जें कितें आयज म्हत्व आमी विसरून गेल्या आयज हेतून एक मेडिसिनल ट्रिटमेंट आमकां बॉडीक जावंक शकता. तो खंय तरी आमी अशें दाखोवंक सोदता की एवरी इयर हो चिखलान लोळ्ळे तर खंय तरी आमच्या बॉडीक तें भरपूर म्हत्व आसा ह्या मातयेचें बरोबर. तें आयज खुबशे लोक विसरून गेल्या. त्या अर्थान खंय तरी हो चिखलकालो आमी साजरो करता बरोबर. ह्या गांवांतले प्रत्येक तरणाटे भुरगे तुमी पळोवंक शकता ल्हानांतले व्हड पर्यंत सगळे हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. तशेंच प्रत्येक गांवचे लोक हांगा येवन तेचो आस्वाद घेतात. आणि खेळाच्या माध्यमांतल्यान खेळ खेळपाक मजा येता तुमकां? खूब मजा येता. तुम्ही पळयलां आसतलें हांगासर सगळे ल्हानाचे व्हड म्हटल्यार जाणट्यातले जाणटे सुद्दां हांगासर सहभागी घेता आनी तेचो एन्जॉयमेंट करून सारकें हांगासल्यान वयता. चिखलकालो तुमच्या मुखार घेऊन येतात अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड पोंडा.